थंय आयज इलेक्शन कमिशनर जो नॅशनलिस्ट काँग्रेसचो पार्टीचो सिंबॉल आनी जी पार्टीचें नांव आयज हें अजित पवाराक दिता. आयज हें दाखोवन दिता अशें की आयज ही पार्टी स्थापन जाल्ली 1990 व 1995 आनी हे टोटल हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचें सिंबॉलाचें हें सगलें शरद पवारान हें बेबी जशें भुरगें जें वाडयता तशें हे शरद पवारान ही पार्टी वाडयल्ली आनी आयज देरफेंत तांच्या फॅमिलीन हें सगलें हें जावन ते भशेन आयज पार्टी हो सिंबॉल आनी नॅशनल पार्टी आयज इलेक्शन कमिशनर आयज अजित पवाराच्या ताब्यांत दिली. पूण एक म्हाका सांगपाचें इतलें दिसता जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 28 स्टेटांनी ही सगळो ऑर्गनायझेशन आहा आनी 28 पार्टयांचे जे ऑर्गनायझेशनांतले ते 25 सुमार 25 स्टेट्स हो प्रेसिडेंट ते फुली शरद पवाराक आयज सपोर्ट केला आनी हो सपोर्ट ताका शरद पवाराक दिला. पूण हे फुली ऑर्गनायझेशन जे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आयज ऑर्गनायझेशन तो शरद पवाराच्यो बरोबर आहा. पूण इलेक्शन कमिशनरान आयज हे सिंबॉल आनी हो आयज पार्टी ताच्या ताब्यांत दिली कित्याक हे म्हाकाय कांय समजूंक ना. जशें आयज हांवें आयकलां की इलेक्शन कमिशनान ताका आयज दीस दिला की तुमचो सिंबॉल तुमी चूज करा आनी नांव चूज हें आनी हेंवूय म्हाका अशें म्हायती मेळ्ळ्या शरद पवाराक हांवें जेन्ना कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना म्हाकाय मेळ्ळां दे आर गोईंग टू द सुप्रीम कोर्ट. आतां ही परिस्थिती पार्टीची हे भाशेन जाल्या पूण एक दूख दिसता जे ही पार्टी वाडयलेली चोडयलेली फुलयलेली ती आयज पार्टी हातींतल्यान काडून घेतली. अशें जावपाक जायना कित्याक आयज पासून जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी गोंयां आयज पासून एज एक प्रेजिडेंट म्हणून हांव ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आहा. पूण आयज कित्याक लागून आहालो की आयज आमचो शरद पवार एक टॉल लिडर हो लिडर म्हणटा तो कितें आयज बरें काम करपी अशें हें करपी आनी पार्टी म्हणटा पॉलिटिकली म्हणटा तो विजीन ताका बरें करपाचें आहा सगलें आहा. पूण फायनली आयज ताच्या हातींतल्यान काडून घेतली. म्हाका दिसता तो निराशे व्हडलोसो जावंक ना. म्हाका दिसता हो शरद पवार म्हणटा तो आयज कितें सिंबॉलूय आपणा एक पार्टयेचो सिंबॉलूय चूज करतलो आनी तो सुप्रीम कोर्टान वचून फायट. As a party president in Goa, you still stand with Sharad Pawar? हय 100% सी जेन्ना शरद हें पयलो जालो महाराष्ट्रा हे पार्टये भितर हें सगलें फुगसांव जालें तेन्ना हांवें फुली थँको शरद पवार साहेबाक दिलो कित्याक आमचे फूल म्हणजे कमिटी एक्झिक्युटीव कमिटी आमी सगळे शरद पवारा बरोबर आहाय. आयज शरद पवाराच्या हितून दाब्यांतली हातींतले काडून घेयला. पूण आयज पासून आमी नॅशनलिस्ट आमी गोंयचे जे आमची कमिटी जी आसली ती फुली आमी शरद पवारा बरोबर. आता हे डिसिजन जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन जाला. हाऊ डिफिकल्ट यू थिंक इट इज फॉर द पार्टी इन द फ्युचर? ते कितें आसा डिफिकल्ट म्हणटा कितें शरद पवार म्हणटा तो एक हुशार. शरद पवार कितेंय तरी कशेंय तरी करून कशेंय तरी बिल्डअप करतलो हें म्हाका खबर आहा. कित्याक आयज शरद पवार साहेबाचें हांवें आयज ऑर्गनायझेशन जें काम करपी हांवें चोयलां. आयज खंयचोय पॉलिटिशियन हांवूय मिनिस्टर आसलो आमी 5 उठोन कोणाकूय एक अपॉयंटमेंट केन्नाय दिना आसलेलो. पूण हो शरद पवार साहेब सकाळीं फुडें 5 आपली एज पळय नासतना आपले कुडीचो खेर कोण नासतना कोण लोकांक 5 अपॉयंटमेंट दिता आनी 5 तो आपल्या लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक तो इतल्या सकाळीं फुडें लागता म्हणटकच केदो लिडर हो. सो कितेंय तरी कितेंय हो शरद पवार करतलो जशें म्हाज्या लक्षान येयला ते भाशेन हो म्हाका म्हायती मेळला ते भाशेन
तो सिंबॉल एक सुर्या कितें सिंबॉल हें कोत्तलो अशें म्हाका कळोन येयला. So from the other side of NCP, तुका कितें calls बी येयल्या to join their कितें faction? आसा? ती कितें हे जायते हे भाशेन पयलीं जायते आमचे बोगले येताले पूण कितें आसता सुजा फिलीप डिसोजाचे हे सगळे जाणाय की कितलेय जाण देखून येयले कशेंय तर कितलीय आशा देखून दाखयली जाल्यार सुजा फिलीप वचपी न्हू जाण उत्तरा मनीस म्हूण सगळे जाणाय आनी इवन प्रफुल्ल पटेल साहेब जो हे देखून जाणाय आमी जेन्ना एक फावटी वय म्हणलें तें वय आयज पासून देखून लोक देखून म्हाका जाय तो म्हणटा अरे फिलीप कितें आजून पासून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी तूं घेवन आहा कितें ना तो एक बरो लिडर म्हणून आमी तेजे बरोबर आसा. So party change? No. नो पार्टी ना ते पार्टी चेंज जावपाची ना कितल्याय देखून सांगलें कितें केल्यार पार्टी चेंज जावपा ना. यू मीन दीस टू ग्रूप मरे अजीत पवार आनी शरद नो आनी समथींग एल्स कॅन बी हॅपन ऑल्सो एनी टायम. Chances are high. लेट्स सी.